गोयचे पर्यावरण मोगी राजेंद्र केरकार हांणी खांदयाळेच्या शिरंगे गावाक भेट दिवन थंयच्या पट्टेरी वाघाच्या अस्तित्वाची म्हायती दिली आनी वाठारांतल्यो काळ्या फातरांच्यो खणी कायमच्यो बंद करच्यो अशी मागणी केली। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। सिंधुदुर्गातल्या दोडामार्ग तालुक्यातल्या खांदयाळे गावातल्या लोकांनी जे उपोषण करून एका बेकायदेशीर गजालीक वाचा फोडपाचें काम केल्लेलें आसा। हांव त्या सगळ्या लोकांचे अभिनंदन करता, कित्याक तर जो प्रदेश जो आसा त्या प्रदेशान पट्टेरी वाघाचो अधिवास हो आतांच न्हू तर गेली कितली वर्सां हांगासर वाघ राबितो करता, त्याचे वास्तव्य, त्याचो संचार ह्या सगळ्या परिसरान आसा हे स्पष्ट जाल्लेलें आसा। आनी म्हाका याद जाता की शिरंगे गांवान जेन्ना एक पट्टेरी वाघ जो आसलो त्याचो पेटो जो मेळ्ळालो, तो पेटो आमी प्रयत्न केल्या उपरांत वन खात्यान त्याचे स्थलांतर जे आसा हे कात्रज पुणे हांगासर केल्लें आसा। आनी कात्रज पुणे हांगासर जो दोडा नांवाचो पट्टेरी वाघ जो आसा तो आयज त्या प्राणी संग्रहालयान आसा, तो मूळ शिरंगे गांवाचो। आनी परते एकदा स्पष्ट जाल्लेलें आसा की शिरंगे गांवान वाघ रावता। हेच्या पयलीं वायल्ड लायफ सोसायटी ऑफ इंडिया नावाची जी संस्था आसा त्या संस्थेच्या माध्यमांतल्यान प्राणीशास्त्रज्ञ गिरीश पंजाबी जे आसा त्या गिरीश पंजाबीन ह्या वाठारान जे कॅमेरा ट्रॅप सावंतवाडी वन विभागाच्या वतीन लायलेले, तर त्या माध्यमांतल्यान स्पष्ट जाल्लेलें आसा की आंबोली ते मांगेली ह्या पुराय पठ्ठ्यान 8 वाघ जे आसा त्यांचे वास्तव्य आसा। आनी हे वाघ जे आसा हे कर्नाटकातल्या भीमगड, त्याच प्रमाणे काळी आणि आमचे गोंयचे म्हादेचे अभयारण्य आसा, ह्या सगळ्या पट्ट्यान ते संचार करता। पूण अशें स्पष्ट जाल्लेलें आसा की एक आनी जो मुख्य वाघ आसा तो मुख्य वाघ गेली कितलोसो कालखंड जो आसा तो ह्या खांदयाळे आनी मांगेली आनी जो शिरंगे वाठार आसा त्या प्रदेशान रावता। आनी त्या प्रदेशान सध्या जवळ जवळ 7 जे दगडाच्यो खाणी चालू आसा आनी एकंदर क्रशर युनिट चालू आसा। हे पुराय स्पष्ट करता की सरकाराक हांगासल्या पर्यावरणाचे, वन्यजीवाचे कितें पडलेलें ना। आनी तेका लागून आयज एके वाटेन जिलेटीन घालून स्फोट जाता, दुसरे वाटेन जे दगड आसा ते सगळे ट्रकान घालून तेचे दुसरे कडेन व्हरतात। म्हणजे ह्या सगळ्या गजाली खातीर रिंग रोड जो आसा तो रिंग रोड करपाचें काम नेटान सुरू आसा। आनी ह्या सगळ्या गजालीक लागून पुराय वाठार जो आसा हो संकटग्रस्त जाल्लो आसा। पट्टेरी वाघ जो आसा हो पट्टेरी वाघ त्या खांदयाळे आनी शिरंगे आनी मांगेली हो पुराय जो पट्टो आसा, ज्या प्रदेशान आमकां तिळारीचो जलाशय पळोवपाक मेळटा, थंय तेंचे वास्तव्य आसा। आनी अशें वास्तव्य आसपी जाग्याचेर अशा पद्दतीन मिना खणीचो व्यवसाय जो आसा तो करूंक दिवप ही पुराय चुकीची गजाल आसा। सावंतवाडी वन विभाग जे आसा आनी कोल्हापूर वन विभाग आसा हेंच्यांनी दखल घेवन पुराय वाठारान अशा प्रकारचे व्यवसाय जे आसा हे बंद करपाक कायमस्वरूपी तेंच्यांनी प्रयत्न करपाक जाय। आतांच म्हायती मेळिल्ली आसा की सिंधुदुर्गाचे जे जिल्हाधिकारी आसा ओरोस हांगातल्यान तेंच्यांनी पत्र धाडलेलें आसा की आमी हो जो म्हणजे खाणी ज्यो आसा आनी एकंदर क्रशर जे आसा ते तात्पुरते बंद करपाचो आदेश दिता म्हणून। पूण म्हाका लोकांक सांगनशें दिसता की तेंच्यांनी एक संघ रावून हेच्या फुडली लढाई जी आसा हे कायमस्वरूपी जर बंद जाले जाल्यार तेंच्या गांवची राखण जातली। कारण हो गांव जो आसा हो सैमाच्या पर्यावरणाच्या आधारान जीवन जगपी कष्टकरी समाजाचो गांव आसा। आनी अशा ह्या गांवान अशा प्रकारचे विनाशकारी उद्योग धंदे जे आसा तांकां चालना दिवप ही पुराय चुकीची गजाल आसा। आनी एकंदर पर्यावरण क्षेत्रांत काम करपी एक व्यक्ती ह्या नात्यान हांव ह्या लोकांचे अभिनंदन करता की तेंच्यांनी जी चळवळ सुरू केल्ली आसा कायमस्वरूपी हे क्रशर हांगाच्यान बंद करपाची, ती खरीच बऱ्यापैकी चळवळ आसा आनी ती तेंच्यांनी एकसंघ रावून फुडें नेटान व्हरपाची आनी यश तांकां मेळटलें हातून मातूय दुबाव ना।